आज आमगेली रांपोणकार्स एंड बोट ओनर्स सगळी एसोसिएशनां हांकां आमी मिटींग आपयल्ली आमगे होलसेल फीश मार्केट ही ओपन करपा लागून आनी फाटीं आमी पयलेंच आमी डिसिजन घेल्लें हें जून जुलय 2 म्हयने ओपन करचना म्हणून कित्याक हे कोवीड केसीस गोंयांत आडवत आहाय ताका लागून आमी चिंतलेलें ऑगस्ट 1 सावन मार्केट ओपन करपाक पूण मागीर ते आमगे होलसेल ट्रेडर्स आहाय ते हायकोर्टान गेले तेणें आमकां आमचे केस फायल केली आनी कोर्टान डायरेक्शन दिलें बाय 10th ते मार्केट ओपन करया म्हणून आनी कोर्ट एज पर कोर्ट डायरेक्शन आमी होलसेल मार्केट ओपन केली आनी आमचे पयले जाण आसले मिटिंगेक उलयल्ले तेजे ते सोशल डिस्टन्सिंग थिंग जावपाना म्हण थिंग लोक जाता ते भाशेन थिंग दिसा 3-4 हजार 5 हजार लोक जाता पूण मागीर हेणी ट्रेडर्सांनी कोर्टा रिटर्न दिल्ले सोशल डिस्टन्सिंग ते मेंटेन करतले आनी सगळे ते प्रिकॉशन्स घेतले पूण ओपन करतरी कोणे थिंग जायना जाल्लें चड लोक जावपा लागलो आनी प्रॉब्लेम जावपा लागले आनी ताका लागून ती मागीर आमी आनी एक 8 दीस मार्केट बंद दवरली कलेक्टरा वयली खंय मिटींग घेयली आनी 8 दीस मार्केट बंद दवरली आनी आतां कलेक्टरान आमकां सांगलेलें मिटींगेन तेणी पुलीस म्युनिसिपालिटी HDPD सगळ्या एक मिटींगेन जाली आनी तेणें सांगलेलें आमकां न्यू प्लॅन करून दिया कितको कोतलेचे ते प्रमाणे आमी तांकां ट्रेडर्सांगे व्हेहिकल्स कितको आहाय तो प्लॅन केला आनी दुसरे सायडीन आमगे बोटकार रांपोणकार आहा ते प्लॅन करपा लागून तेंगे कितले डिमांड आहाय ते चोवपा तांकां आमी आपयल्ले मागीर तेंगेली तेणी एक डिसिजन घेयलो हा ही मार्केट आतां ओपन कोना जावपा एक्चुअली फिशींग 1 ऑगस्ट ओपन चालू करपा जाय बोटी दर्या वयताय पूण तें डिसिजन घेयलां सप्टेंबरा स्टार्ट करपा बोटींग आतां तें फिशींग स्टार्ट कोनाय 1 सप्टेंबर सावन स्टार्ट करूंक जाय आनी मार्केट तेका देखून ते बंद करूंक लायताय कित्याक हे कोवीड केसीस आमगेल्यो गोंयांत आडवत आहाय आनी हे तर फिशींग हिंगा आमगेली मार्केट ओपन केली मार्केट आनी थिंग जाता ते भाशेन चड फास्ट जातली आनी तेंगे दुसरो डिमांड आहा त्यो भायल्यो गाडी येताय ट्रेडर्स आल्यो त्यो दुसरे स्टेटीन येताय खंयचे स्टेटीन येताय खबर ना आनी चडश्यो भायल्यो स्टेटीन चड केसीस आहाय आनी तेंगे डिमांड आहा तांकां टेस्ट करपाक आनी तें सर्टिफिकेट हाडपा जाय मार्केटां भितर वचचें न्हू ते मार्केटां भितर वताय थिंगा आमगे बोटकार सगळे येताय गोंयचे लोक येता ताका लागून तेंगे एक डिमांड आहा तेणी सर्टिफिकेट हाडपा जाय नेगेटीव सर्टिफिकेट आनी आमकां दाखोवपा जाय दुसरें लँड आमी तांकां 2 जाणां दिवपाक गेलो ते म्हणटाय तांकां लँड पावना कित्याक हेंगे एसोसिएशन चड आहाय ट्रेडर्स म्हणटा एक एसोसिएशन आनी हे आमगे बोटकार रांपोणकार तेंगेले 28 एसोसिएशन आहाय आनी तांकां सुवाय सगळे जाय म्हणटाय ते एक डिमांड आहा तेंगेलो आतां आमी हाल्या कलेक्टराक मिटींग आसतली टायमींग फिक्स करलें आनी ताकाय सांगलें तुमी येयाय तेंगले कितें डिमांड आहा ते घेयाय म्हणून हालीं थंय ते कित्याक मिटिंगेन कोण कोण आसता म्हाका हे रांपोणकार बोटकार चडशीं सगळीं एसोसिएशन आहली म्हणजे आहले 15 जाण सुमार 15-20 जाण आहले आयज पळय HDPD मिटींग जाल्लें रिगार्डींग होलसेल मार्केट HDPDन कितें न्यू रूल काडलो की 20 गाडयो जे आसा भायले एंट्री करपाक दितले मार्केटान आनी आमचे गोंयकारांचे फकत 15 गाडयो सो आमी क्वेश्चन केलें ही मार्केट कोणाची ही मार्केट ट्रेडराची और ही मार्केट गोंयचे नुस्तेकाराची सो हेजेर आमी ताका सांगलां की जेन्ना तूं भायले नुस्तें नाल्यार ट्रेडराचें नुस्तें तुमी हाडटा गोंयांत तेंची कोण जबाबदार घेतलो ते कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन ते येता येयले जाल्यार ते मागीर क्वॉरंटायन करता हें मेकनिजम कोणा कडेन ना आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार जे पळय स्लम एरियाज पळय आहा ती आयज हॉटस्पॉट जालेली आहा कोविडाची कित्याक ते भायर सावन भितर येता म्हणून जेन्ना तूं तांकां भायर सावन तूं परत भितर हे फिशरमॅन ट्रेडरांक तूं भायर सावन भितर हाडटा आयज ह्या लागून आख्खें गोंयान कोवीड स्प्रेड जावपाक शकता कित्याक देर इज दीस बिजनस वी कॅनॉट मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग आनी जो नुस्तेकार आयज बाजारांत वचून विकता तो आयज कॅरियर जातलो सो आमी सरकाराक कितें म्हणलां की जे हे पॅन्डेमीक टायमाचेर जे नुस्तें भायर सावन येता ते तुमी हाडनाका कित्याक वी हॅव ऑलरेडी एग्जाम्पल वे मंगुरान एकलो फिशरमॅन न्हू तो भायलो कोण आशिल्लो तो भायर सावन नुस्तें हाडटालो आनी सुसेगाद विकतालो आनी तो पॉझिटीव जालो तेजी फॅमिली आनी गोडेक तेकाच लागून आयज आख्खी मंगूर जालें हॉटस्पॉट सो हेजेर social distancing is one part, social distancing is not practical in one part, therefore the only solution is don't get fish from outside.
stretch till the pandemic is over or till the pandemic is in control. So that is what we put forward. We are not against anyone. Anyone wants to start business, we have no objection. They can, they'll let them have a separate area where they can do their trading business with full protocol in place. Right now, government has failed to implement. We cannot do testing, nor we have beds to people to get admitted. So therefore, this time we have to take extreme precaution. COVID and business cannot go in line. Somewhere or another, government has to compromise. There will be losses, but this is for the larger interest of Goa and Goa's health. We have to restrict movements of outside vehicle into our state of Goa. आज मिटिंगेक तुम्ही कोण कोण आशिल्ले? आयज आमचे मिटिंगेक सगळे फिशरमॅन एसोसिएशन आशिल्ले आनी आमी जे एक्चुअली लास्ट मिनट जाल्ले कित्याक कोवीड एरिया जी आसा जी लॉकडावन एरिया आसा ती एरियांतले थोडे फिशरमॅन जावना येवपाक बट तरी पूण आमचे कितें आमी क्वेरीज आनी सजेशन आमी SCPDन घातलेले आसा.